शुक्रार 22 नोव्हेंबर 2024 सांत सिसिलिया आंकवार आनी रोक्त साक्षीण मुखेल वळ देवाचो संदेश दिवंक जाय. नियालाक आदार सांत सिसिलिया संगीतकारांची पात्रोन. ह्या भाग्यवंतान देवाक आपल्या संगीताच्या गुणांनी पुरगोटलो. देवाचो संदेश आपल्या स्वादीक ताळ्यान गायलो. ती जेन्ना अडचण्यांक सांपडटाली वो जेन्ना आपलो निमणो सुस्कार घेताली ती देवाची पुरगोटणी आपल्या गायनान करताली. तिणें गायलोलें गीत आनी बरोवन दवरलेलें गीत देवाचो संदेश परगट करता. ती सोमतोच तिचें गीत लोक गायता. प्रकाशनेच्या पुस्तकांत जुआंव बोडव्यान दिलोली कोवळो घेवन खाता. तो कोवळो खातोच ताच्या तोंडान गोड गोड मोव जाता पूण पोटान आंबट जावंक लागता. तेन्ना बोडवो ताका सांगता, तुवें राष्ट्रांक राजांक आनी लोकांक जायतें परगटचें आसा. लोकांच्या शुभ वर्तमानान जेजू देव मंदिरांत विक्रेकारांक धांवडायता आनी लोकांक शिकवण दिता. म्हजें घर मागण्यांचें घर अशें पवित्र पुस्तकांत बरयलेलें आसा. आमच्या जिवितांत देवाचो संदेश पाळूंक विसरतात. देव मंदिरांत सेवा दिवंक आमकां आळसाय येता. समुदायान एकचारांक भेटूंक आमकां लोक दिसता. तेर्साचे मागणे करूंक आमकां रोखडीच न्हीद येता. देवाचें उतर सारकें आयकूंक जिवंक आमकां कश्ट लागता. मिसान सारको वांटो घेवन आमकां दूख भोगता. देवान ह्या संवसारान आमकां ताचेच मिसांव फुडें व्हरूंक पाठयल्यात. उतरांतल्यान आनी करण्यांतल्यान तशेंच रोगतांतल्यान दिवंक पासून फाटीं सरची न्हय. म्हजो थाराव, हांव देवाचो संदेश दुसऱ्यांक दिवंक शुभ वर्तमानाचो परगटणार जावन उमेद दाखयतलों.